कर्नाटक राज्यात प्रप्रथम जावन कारवारात बांधिल्ली फ्लोटिंग जेट्टी अजूनही उपयोगाक उद्घाटन जालना। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड नदीवाडा हांगा काळी न्हंयत बंदर विभागाच्यान सागरमाला योजनेत सुमार 2,70,00,000 रुपये खर्चात उबची म्हटल्यार फ्लोटिंग जेट्टी बांधला आणि ही जेट्टी कर्नाटक राज्यात प्रथम जावन आसा। जेट्टी बांधून 2 महिने जाल्यार बी अजूनही उद्घाटन जालें ना, कारण जेट्टी वापरूंक 2 विभाग मुखार येयलात आणि दोन्ही विभाग जोरान प्रयत्नात आसात। पर्यटन विभाग आणि क्रीडा विभाग हेमी फ्लोटिंग जेट्टी वापरूंक घेवंक प्रयत्न करतात। तेजेन बंदर विभागान जेट्टी अजूनही खंयच्याच विभागाक दिली ना। जेट्टी बांदील जागो क्रीडा विभागाचो जावन आसा, जाल्यार क्रीडा विभागान गेल्ल्या 10 वर्सां फाटीं पर्यटन विभागाक लिजार दिल्लो, पण गेल्ल्या 2-3 म्हयन्यां फाटीं जागो परत घेयलो। प्रवासी लोकांक बोटीचेर चडोवंक आनी बोट लंगर घालन दवरूंक ही जेट्टी जाय अशें पर्यटन विभाग सांगता। जलसाहस क्रीडा करूंक जेट्टी गरजेची आसा अशें क्रीडा विभाग सांगता। तेजेन जेट्टी अजूनही उपयोगाक उद्घाटन जालें ना। मंगळूर, उडपी, उत्तर कन्नड जिल्लो मेळून टोटल 10 फ्लोटिंग जेट्टी मंजूर जाल्ले, जाल्यार बंदर विभागाचे मंत्री मंकाळ वैद्या हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे जावन आशिल्ल्यान कारवारात प्रथम जेट्टी बांधली। कोटी रुपये खर्च करून बांधिल्ली फ्लोटिंग जेट्टी 2 विभागाच्या मागणेच्या प्रयत्नात अजूनही उद्घाटन जालें ना, पण ही जेट्टी दोन्ही विभागाक वापरूंक दिवंक जाय, तशेंच दोन्ही विभागांच्यान मेळून मेंटेनन्स करूंक जाय अशें स्थानीक लोक म्हणटात।